6 वर्साच्या कळावा उपरांत निमाणे बेतोडा निरंकाल कोनशे कोडार ग्रामपंचायतीचें काम पुराय जालां, पूण थंयचे लोक अजूनय नव्या पंचायत संकुलाच्या उक्तावणाची वाट पळयतात. पळयात पुराय बातमी. 2012 वर्सा हो प्रकल्प प्रस्तावित केल्लो, पूण 2017 वर्साच्या निमाणे कडेन काम सुरू जालें. कोविडाक लागून पंचायत हॉलाच्या कामाक कितलोसोच कळाव जालो, पूण कांय म्हयने आदीं तें पुराय जालें. फाटलीं 6 वर्सां वाट पळोवची पडल्या उपरांत आतां बेतोडेचे लोक पंचायतीच्या उक्तावणाची वाट पळयतात. नव्यान बांदिल्ल्या पंचायत हॉलांत 700 लोकांक रावपाची तांक आसा. पंचायतीक कांय प्रमाणात येणावळ मेळटली अशें तांचें म्हणणें. पेंडिंग असो ना, पूण आतां कंप्लीट जालो तो इनॉग्रेशनाची सद्या वाट पळयता. पूण 2012 जेन्ना आमचो मनोहरभाई सरकार आसलें तेन्ना आमकां सिल्वर ज्युबली म्हणून 50 वर्सां जाली म्हणून 1 कोटी सँक्शन केलो की तेजी इन्कम येवपा जाय. तेन्ना आमी थाराव घेतलो की असो असो हॉल बांदचो. त्या निमित्यान ह्या लोकांक आमचे जे गांवचे लोक आसा तांकां कितें तरी एक लग्न हें करपा आनी तितूंतल्यान कितें तरी पंचायती उत्पन्न येवचें म्हणून. आनी तेन्ना मंडळान सगळें तें उखलून धरलें. आनी तेजे नंतर तें मातशें फुडें डिले जावपाक कितें जालें की 1 कोटीक हॉल कसो जातलो, जावचो ना. एस्टिमेट कितलो जालो? एस्टिमेट कितलो जालो तेन्ना? तेन्ना आमकां 1 कोटी सँक्शन केल्लो. पूण तेजे नंतर मागीर आमी मनोहरभाई कडेन त्या तत्कालीन मंत्री म्हादेव नायकेनी बी आनी सरपंच हांव अशें 2-3 फावटी करून तेणे आमचे कडेन पयलीं 1.5 कोटी केले, मागीर 2.25 कोटी पर्यंत गेले. आनी तेजे नंतर तो सारको सँक्शन जालो. म्हणजे एक्झॅक्ट ते टेंडर जावपाक सादारण 2015 घोडली आनी मागीर सादारण 16 सुमार तें काम चालू जालें. टेंडर कितल्या जालो? 2 कोटी 15 लाख. 2 कोटी 15 लाख. ओके. आनी आतां मागीर रेडी आसा म्हटल्यार तेजे इनॉग्रेशनाक दिले. हय, इनॉग्रेशनाक आसा. ते आमचे मंत्र्याक टायम मेळो जाय, म्हणजे सगळें ते जुळोवन येवं जाय. सीएम खाली येवपाक शकतलो न्ही येदे व्हडल्या प्रोजेक्टान, तेन्ना ते सगळें जुळोवन येवपाक ताका टायम येता आसतलो. सादारण 700 ते 800 लोक बसूंक शकतात. भितर सगळें एसीचो अरेंजमेंट आसा, पार्किंग अरेंजमेंट आसा. एसी बसोवना मागीर जावं शकता पळय. कशें कितें लोकांक कशें बेनिफीट लोकांक कशें जातलें? बेनिफीट म्हणजे कशें आसा, लोकां रेट मंडळ कशें ठरयता तें. पूण तेन्ना आमगेलो विचार कितें आसलो की आमचे जे वोटर आसा पंचायत एरियेचे तांकां थोडे अल्प एमावंटात आमी तो अवेलेबल करचो. भायले कोणाला तर एक्स्ट्रा पयशे लावचे. 12 तेजें फायल हें जाल्ली 5 वर्सां दिल्ली. मागीर तो थोडे टायम हें उरलो. मदीं मागीर कोवीड लागलो, त्या खातीर ते थोडे मातशे डिले जाले. आतां परिस्थिती आतां सगळो फायल हें जाल्लो आसा, रेडी जाल्लो आसा. आमचे सर्टिफिकेट सगळें दिल्ली आसा. आतां फकत आतां आमी आतां केन्ना हें आतां इनॉग्रेशन करता हेजें आनी वाट पळयता. केन्ना जातलें इनॉग्रेशन? चड लांबट जालें पयलीं करता म्हणलें आतां हे जुलयाची. पूण आतां सद्याक कांय डेट आमकां फिक्स करूं ना. रेडी आसा सारको? हय, रेडी आसा. कितें कितें आसा तें हॉलाक? ताका आमी समज 800 लोकांचो हें आसा तो कॅपेसिटी आसा. ताका आमी आतां सामको एसी बी सगळें हें करून सद्या एसी बसोवना, पूण सगळें प्रोविजन केल्लें आसा एसीचें. आनी बाकीचे जे आसा ते सगळें हें जाल्लें आसा. एकूच हॉल काय 2 हॉलां? एकूच हॉल आसा. आनी सकयल मागीर कितें? सकयल तो पार्किंगाचें हें आसा, पार्किंग करपाक गाडयांक. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीश परब आनी ओमकार देशप्रभू.